चवथ्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक आनी प्रधान याजक मनादीक बाब मॅक्सिम डिसोजा विगार जेपो हांकां माया मोगाचो बरो येवकार. आजच्या दिसाचो संदेश बावार्थान बापा लागीं उलोवया, मागण्यांत वाडावळ जोडया. आज आमी आमच्या परिसरा खातीर मागया. बापान आमकां दिल्ली पृथ्वी बरी कन्न सांबाळूंक बरें मन फावो कर म्हणून मागया. आतां उबे रावून प्रवेश गीत गावया. मिसाची ते सवा अर्कामी स्थिता एमिल्डा सल्डाना आनी लिल्ली पिंटो बऱ्या सरकारा खातीर बऱ्या परिसरा खातीर आमी सळार मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौबे आसो. मागण्याचो आनी अजापांचो सरदार सांत आंतोनीक मान करूं आनी देवान आमच्या जिणयेंत ताचे मुखांतर केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिव आनी आमची तेसावा सांत आंतोनी मुखांतर देवाक भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांगासर आमी पात्र घेता. ह्या संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण सांत आंतोनी मुखांतर आमच्या जिणयेंत केलां. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मागण्याचो अर्थ समजून घेवंक आनी मागणें आमच्या जिणयेंत फळां बरीच जावंक ताची मजत आमी मागया. अस्कत आमी फातकी मनशां आमी आमची अस्कतकाय वळखून घेवन देवाची काकुळत आनी भोगसाणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी मागया. हांव फातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उशारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं फातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो कवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देवा आमची काकलूत करूं आनी आमची फातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. Krista Kapu
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तू भावडत्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुझ्या शेळयांक उतरान सरूंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. वर्सान वरस अशें घडटालें. हर एक पावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेताली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडायताली. देखून एक दीस हान्ना रडोंक लागली आनी तिणें जेवंक इन्कार केलें. एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हणलें, हान्ना, तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जेविनाय? तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुका चड न्हय? शिलोंत ताणीं जेवन पियोवन जाल्या उपरांत हान्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच कंतीबरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली, दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचें दळदीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणी बोर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हान्ना माऊनपणी प्रार्थना करताली. तिचे ओंठ हालताले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली? तुजो दाकांसोरो पयस कर. हान्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकांसोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार ओमतिलें इतलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखिनाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांतावन उलयताली. एलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिव. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाबो. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामळ फुडें केदींच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना. देवाचें उतार हें.
दिता सर्वेस पौरा तुझी सुनी करता मोडले सबेन तुका अर्गा दिता Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करो कायद्यांक सुटका दिवंक म्हाका धाडला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसो तुझ्या सगळे असो मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोन्या मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सदा आणि तुमकां मेळटले बडया आणि तुमकां उक्तें जातले निसा की जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आणि बडयतेल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातोर दीत वा मासली मागतेल्याक जीवदाण दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता पिढे वरवीं हांतरुळणार आसच्या एका पिडेस्ताच्या घरा संजेच्या वेळार एक यासक भेट करता आणि त्या वेळार त्या पिडेस्ताची भेट करून थोडो वेळ त्या पिडेस्ता लागीं उलोवन ताचे सुख दूख वांटून घेतिल्ल्या उपरांत ताच्या खटल्या लागीं आसलेल्या सोबीत मांडून दवरलेल्या कदलाचेर ताची दिस्त पडटा आणि त्या वेळार तो यासक त्या पिडेस्ता लागीं अशें एक सवाल विचारता हांव आज तुजी भेट करूंक येता म्हणून तुका कळीत आसले गी तो पिडेस्त म्हणालो ना फादर म्हाका कळीत नासलें तरी बुवा पुरबयेचें कदल कित्याक तुवें मांडून दवरलाय आनी त्या वेळार तो पिडेस्त अशें म्हणूंक लागलो म्हज्या जिणेंत साहित्य पोटी मागणें करूंक हांवें प्रयत्न केल्ले पूण म्हाका मागणें करूंक साध्य जावंक ना निमाणें म्हज्या इश्तान अशें म्हाका सांगलें मागणें म्हळ्यार इश्ता लागीं आमी साळावळीन उलोवचें इश्ता खातीर बरी उलोवचें देखून तुज्या हांतरुणा लागीं एक कदल दवर आनी थंयसर जेसू आसा म्हणून चिंत त्या कदलाचेर जेसू बसला म्हणून चिंत आनी ताचे लागीं एका इश्ता लागीं उलयले बरी संभाशण कर हें हांवें करूंक प्रयत्न केलें आनी हे भोव आपुरबायेन म्हाका पसंत जालें मागण्याचो फळ म्हाका मेळ्ळो आनी जेसू लागीं एका इश्ता बरी उलोवंक म्हाका साध्य जालें आनी अमुखांतर म्हज्या जिणेंत जायतें बरेंपण हांवें सोडून घेतलां देखून जेसू म्हाका एक इश्ता बरी आनी इश्ता बरी जेसू लागीं दिसपडतें हांव वरां गांठल्यान उलयतां आनी हें म्हाका म्हज्या जिणेंत बरेंपण जावंक साध्य जालां मगण भाव भयणीनो आविलाची सांत तेरेस मागणें म्हळ्यार इश्तागत म्हणून आमकां सांगता देवा लागीं
इस्तागात करची आनी एका इस्ता कडेन उलयलेले बरी आमी उलोवचे हेंच मागणें बोबा पुरबायेचें चिंतप सोंप्या रितीन आमकां समजोवचें बरी हें चिंतप आसा. मार्टीन लुथर अशें म्हणटा, उस्वास घेनासतना एका मनशाक जियोवंक असाध्य, तशेंच मागणें नासतना एका क्रिस्तावाक जियोवंक असाध्य. कशें आमकां स्वास भोव गरजेचो गी, तशेंच एका क्रिस्तावाक मागणें भोव गरजेचें म्हणून मार्टीन लुथर आमकां सांगता. नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आमी आसाव आनी ह्याच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय आसा भावार्थान बापा लागीं उलोवया, मागण्यांत वाडावळ सोडया. एक बोवा पुरबायेचें चिंतप, मागण्याची गरज आनी मागण्याचें महत्व आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण ह्या संदर्भार मागण्यांत कशें आमी बापा लागीं उलोवचें, कशें वाडावळ आमी जोडची ह्या विशयान नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तकांतले 4 सन्निवेश तुमचे मुखार हांव दवरता. ह्या मुखांतर आमी कशें मागणें करयेत, मागण्यांत कशें वाडावळ आमी जोडयेत म्हणलें समजून घेवंक इल्लेशें आमकां सुलभ जातलें. पयले सन्निवेश आसा मोइसेच्या जिणयेंतले. निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 17 8व्या वळींत आनी मुखार वाचलें जाल्यार हे सन्निवेश आमकां झळकता. इस्रायल परजेचेर अमालेकीत झुजाक आयिल्ले आनी हे झूज म्हणटा आसतना मोइसेन हात उबारून मागणें करचें घडीत थंयसर पिंत्रायला. केदोळ म्हणसर मोइसेन हात उबारून देवा लागीं मागणें केलें गी, तेदोळ म्हणसर इस्रायल परसा जिखूनच गेली. केदळा मोइसेचे हात सकयल येवंक सुरू जाले, त्या वेळार इस्रायल परजेक सलुबोनी लागीं आयली. देखून सगळो दिसभर मोइसेन हात उबारून मागणें केलें आनी निमाणें इस्रायल परजेन अमालेकीताचेर जैत सोडलें. मागण्याचो फळ जावन मागण्याचें बळ कितें म्हणून ह्या सन्निवेशांत आमकां समजता. आनी एक घडीत ह्याच दिशेन आमी पळोवचें जाल्यार जेजूच्या जिणयेंतलें घडीत गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून मागणें करचें घडीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी थंयसर 4 वांजेलांत सांगलेलें बरी जेजू वेता, दिंबयेनी पडटा आनी बापा लागीं अशें मागणें करता, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस वचों दी, तरी पूण म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं. मगाळ भाव भयणीनो, ह्या 2 व्यक्तींच्या जिणयेंत 2 संगती स्पश्ट जाल्ले आमकां कळीत आसा. एक दिंबयांनी पडचें आनी दुसरें हात उबारून मागणें करचें. भावार्थान बापा लागीं उलोवचें म्हळ्यार दिंबयांनी पडोवन हात वयर उबारून आमी बापाक उलो मारचें. आनी एक बोळादीक मागणें मनशाक कांयच दुबाव ना. दिंबयांनी पडचें म्हळ्यार खालतें जावचें. देवा तुजे मुखार हांव खालतो, देवा तुजे मुखार हांव अर्दो म्हणून आमी एक व्यक्त करचें. दिंबी मोडचें म्हळ्यार देवाक देवा मुखार आमी खालतें जावचें. एक बोवा पुरबायेची रीत वा बोवा पुरबायेची स्वभाव म्हणून आमी सांगयेत. हात उबारचें म्हळ्यार संपूर्ण आमी देवाक समर्पण दिवचें. सरेंडर म्हणून आमी म्हणटा. केदाळा एक मनीस दोनी हात वयर उबारता त्या दाळा तो कंप्लीट सरेंडर जाता, संपूर्ण समर्पण जाता. देखून एका क्रिस्तांवाच्या जिणयेंत दिंबयांनी पडोवन हात वयर करचें मागणें ताच्या तितलें बळादीक मागणें दुसरें ना. जर तर असलो स्वभाव आनी असली रीत आमच्या जिणयेंत आमी वापरता, मागणें दिंबी मोडून हात उबारून मागणें करता, ह्या मागण्याक खंडीत जावन देव साथ दिता आनी तें मागणें आमच्या जिणयेंत बळादीक म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. दुसरो सन्निवेश मगाळ भाव भयणीनो, मोरी आनी मार्ताची जिसून केल्ली भेट आनी थंयसर चलचें तें सगळें संभाशण. लुकाचो एवंजेल अध्याय 10
दिसांनी 8वी ओळ आमी वाचली जाल्यार हें सगळें गणित आमकां कळीत आसा. हें गणित आमकां कळीत आसा जेजून मरी आनी मार्ताच्या घरा भेट करची आनी थोडो वेळ तांच्या सांगाता करसूंचो. हांगासर इतलेंच आमी समजून घेवचें. मागणें म्हळ्यार जेजूच्या पांयां तळा बसचें आनी जेजूक आयकोवचें. आनी हे मरयेच्या जिणयेंत आमी पळयता मरी जेजूच्या पांयां लागीं बसली आनी जेजू कितें सांगता ती चित दिवन आयकताली. आनी आमकां तर मरयेन व्हरतो एक भाग वेंचून काडला म्हणून जेजू थंयसर आमकां सांगता. मदर तेरेसा अशें आमकां म्हणटा मागणें म्हळ्यार देवा लागीं जायत्यो संती विसारच्यो न्हय. मागणें म्हळ्यार आमकांच देवाच्या हातांत आमी घालचे आनी काळजाच्या मौनपणांत देवाचो ताळो आयकोवचो. मरयेन इतलेंच केल्लें. तिणें कांय विचारूंक ना जेजू लागीं. तिणें तिकाच जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें आनी जेजू कितें सांगता तें आपल्या मौनपणांत तिणें आयकलें. वय मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें म्हळ्यार जेजू लागीं आमी बसचें आनी जेजू कितें सांगता तें आमी आयकोवचें. आनी हाका एक वापरबायेचो संदर्भ आमकां दिसपडते मेळटा आनी तो जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें मागणें. आमी सगळीं कुटुंबाची सांगाता जेजूच्या पांयां तळा बसता आनी जेजू लागीं मागता. तेर्साचें भक्तीपण जावंक पुरो, आमची आंबोरी जावंक पुरो, देवाचें उतर वाचचें जावंक पुरो. हें सगळें आमी आमकांच देवाच्या हातांत समर्पण दिवन देव कितें सांगता जेजू कितें सांगता तें आयकूंक आमी करचें एक प्रामाणीक प्रयत्न. देखून कुटुंबाचें मागणें भोव गरजेचें आनी आमकां तर आमी बापा लागीं उलोवंक मागण्यांत वाडावळ सोडूंक आमकां साध्य आसा. तिसरो सन्निवेश मोगाळ भाव भयणीनो, धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 12 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. हेरोद रायान पेद्रूक पेद्रूक बंदडेंत घाल्ल्या वेळार ह्या पेद्रूच्या सुडके खातीर आनी पेद्रूच्या बऱ्यापणा खातीर सगळी पवित्र सभा मागण्यांत एकठांय जाल्ली. सगळ्या पवित्र सभेचे मागणें कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. केदाळा सांगाता येवन मागणें करता त्या मागण्याचें बळ विशेष आनी ते मागणें सर्गाक सडटा, देवाच्या काळजा मनाक आपटाता आनी कितें आमी मागता तें आमकां मेळटा. आनी ह्या पवित्र सभेचे मागण्याचो फळ जावन सर्वेस्पराचो दूत येता, बंदडेची दारां उगडता आनी मोदाने रातीर पेद्रूक शाबीतायेन त्या बंदडेंतावन भायर व्हरता आनी सुडका दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें गणित परत आमकां मागण्याचें बळ कितें आनी मागण्या वरवीं कितें बरं आमच्या जिणयेंत जाता म्हणलें आमकां एक दाखलो मात्र दिता. जर तर आमच्या जिणयेंत ह्या रितीन आमी मागणें केलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत परिवर्तन जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हे 3 सन्निवेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना 3 रितीचे मागणें आमच्या जिणयेंत गरजेचें. एक वैयक्तीक मागणें मैसेन आनी जेजून केल्ले बरी. दिब्यांनी पडून हात उबारून देवा लागीं कलतेपणान मागचें, ह्या मागण्याक एक विशेष सकत आसा. दुसरें जावन कुटुंबाचें मागणें. मार्ता आनी मरयेच्या जिणयेंत जेजूच्या पांयां तळा बसून मरयेन केल्ले बरी आमी कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता येवन करचें. कुटुंबाचें मागणें, ह्या मागण्याक ही सकत आसा, बळ आसा आनी तें मागणें आमची कुटुंबां भागेवंत करता. तिसरें जावन पवित्र सभेन सांगाता येवन करचें मागणें. तें जावन आसा आयच्या दिसा हांगासर आमी एक कुटुंब जावन आयल्या आनी ल्हानशी पवित्र सभा सांगाता येवन दिसपडत्या गरजां खातीर आमी मागता. देवाक आमी होगोळसिता, देवान केल्लें बरेंपण आमी नियाळटा आनी आमकां तर देवाक अर्घ स्तुती आमी भेटयता. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र सभेच्या चरित्रेंत मागण्याचें बळ कितें म्हणलें जायतीं गणितां आमकां दाखोवन दितात. तांचे पैकी एक गणित मात्र तुमचे मुखार हांव दवरता. 1571 इसवेंत पवित्र सभेचेर तुर्कान दाड घाल्ली आनी पवित्र सभा नाश करूंक तांणी प्रयत्न केले. आनी ह्या वेळार पाप साहेबान मागोवंक बुलो दिल्लो. प्रत्येक रितीन
तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर मागोंक उलो दिल्लो. ह्या मागण्याच्या बळान तुर्कांक पवित्र सभेची कितें पवित्र सभेचें सैन आसा तें सैन चलवयता आनी थंयसर लेपांत म्हणल्या जाग्यार जीक मेळटा. आनी ह्या मुखांतर पापा साहेबान सांगलेलें अशें आसा, तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आनी मागण्याच्या बळान हें सगळें झूज जिखूंक आनी पवित्र सभेंत मुखार वचूंक आमकां साध्य जालां. हें एक घडीत मोगाळ भाव भयणीनो हांवें तुमचे मुखार दवरचें. असलीं जायतीं घडितां आमच्या जिणयेंत पळोवंक मेळटात. मागण्याचें बळ प्रदर्शीत जालें, मागण्या वरवीं सगळें बदलावण जाल्लें, मागण्या वरवीं आमच्या जिणयेंत गूण जाल्ले जायत्यो संगती आमकां आयकोंक मेळटात. देखून आयच्या दिसा मागण्या विशयन नियाळ करता आसतना एक भोव आपुरबायेचे खातीर देवान आमकां दिल्ले पासल्ले 2 दारींचे तालवारी बरी ते आमकां कातरूंक शकता, बरें करूंक शकता आनी आमकां जिवीत दिता. सांत आंतोनीक 4थ्या दिसा मान करता आसतना सांत आंतोनीच्या बरपांनी आमी नियाळ केलें जाल्यार मागण्या विशयन 2 संगती तो आमकां सांगता. मागणें म्हळ्यार लवींग रिलेशनशीप, तशें म्हळ्यार मोगाचो बांद. आनी हो मोगाचो बांद देवा आनी मनशा मदें. देखून मागणें म्हळ्यार तें कस्तांचें न्हय, मगार मनशा मदें कशें एक मोगाचो संबंद आसा, कशें एका मोगाच्या मनशा लागीं आमी उलयता तेंच मागणें म्हणून सांत आंतोन आमकां सांगता. दुसरें जावन मागण्याक मौनपण भोव गरजेचें म्हणून तो आमकां सांगता. मौनपण सांगल्यार भायल्या जाग्यार आवाज ना म्हणून अर्थ न्हय, ताचें मौनपण अशें आमकां म्हणटा. आंतरीक एक दैवीक अनुभव आनी त्या आंतरीक दैवीक अनुभवान खंयच्योय संगती आमच्या जिणयेंत घडचे फूड करूंक आमकां साध्य आसा. जावंक पुरो आमकां मेळची पिडा पंतावना, जावंक पुरो आमकां जावची कस्तांची घडयो, खंयचेय तें जावं दी समाधानान फूड करची तसली एक सगत आंतरीक दैवीक सगत. आनी हें जावन आसा मौनपण म्हणून सांत आंतोन आमकां सांगता. देखून ह्या मागण्यांत 2 संगती आमी उडास दवरया. एक मोगाचो बांद आनी आंतरीक दैवीक अनुभव मौनपणान सगळ्यो संगती फूड करूंक आमकां साध्य आसा. अखेर करच्या फुडें मोगाळ भाव भयणीनो सांत आंतोन मागण्याचे 4 हंत आमचे मुखार दवरता. एक मागणें करता आसतना आमी कशें करी जाय. मागण्याक वेता आसतना पयलो तो सांगता आमचें काळीज देवाक आमी उक्तें करी जाय. पुब्लिकान आनी फरिसेव मागणें करूंक गेल्लो, आपलें हृदय बडोवन मागणें करी लागलो. देवाक ताचें मागणें आयकलें. आमची काळसां देवाक उगडची पयलें हंत. दुसरें जावन मोगान देवा लागीं आमी उलोवचें. एका इस्ता लागीं उलयलेलें बरी आमी देवा लागीं उलोवचें. तिसरें जावन आमच्या गरजां खातीर मागचें. कितें आमकां गरज आसा, तरी एका मागण्यान एक नंतर आनी एक गरज आसा त्या गरजां खातीर मागचें आनी निमाणें जावन अर्गां होगळाप दिवचें. तरी एका मागण्यान ह्यो 4 संगती आमी उगडास दवरूंक प्रयत्न करया. आमची काळजां उक्तीं करची, देवा लागीं उलोवचें, आमच्या गरजां खातीर मागचें आनी देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां आनी होगळाप दिवचें. आज 4थो दीस आमी नव्यानाच्या ह्या मिसांत करशीत आसतना बापा लागीं भावार्थान उलोवंक आनी मागण्यांत वाडावळ जावंक ह्यो संगती आमकां आदार जावं दी. सांत आंतोन हे दिशेन आमच्या जिणयेंत अजाप करूं दी आनी अजापाचो फळ जावं आमच्या जिणयेंत भाग्यवंतपण पळय आनी हेरांच्या जिणयेंतय भाग्यवंतपणाक प्रेरीत करूंक तसो सांत आमकां आदार दिवं दी म्हणून मौनपणी एक घडीभर आमी मागया. आमेन. उबे रावया. सर्व आमच्या गरजा त्या सवा इराद्या पासून बापा लागीं आमची प्रार्थना आतां आमी उबारया.
सर्गींच्या बापा सगळ्या पवित्र सभेन मागण्यान तुजे थंय एकवट सांबाळूंक शिकय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे सुफळ कर. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. भारत आमच्या राष्ट्रांत सर्वांक नितळ वारें दिसपडतो ग्रास बरी वस्ती मेळोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. मंगळूर आमच्या दियेसिजींत सांत आंतोनीच्या मजतीन मागण्याचो स्पिरीत वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. जेजू दाखवली थंय सदांच मागण्यांत एकवट जोडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. पावसा उदाक आमच्या भुमींत जिरोवंक आमकां सर्वांक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. बापा तुजे लागीं शेजाऱ्या लागीं प्रथवे लागीं बरो संबंद एक बरें परिसर आसा करूंक आमकां दैवीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे सुफळ कर. इकडी बोर माऊनपणी आमच्या कसकी त्या समापसत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं मागण्या मुखांत्र सर्व आमच्यो गरजो तुजे मुखार उबारल्यान ती तूं मानून घे आनी आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मगळ भाव बहिणीनो हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेन शावमन मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनातली नेहमीक आमच्या नेमक्या पवित्रच्या गावात सर्वेस्पोर मानून घे. सर्व पदवेदार आणि बोबरत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडा साग हो यज्ञ समर्पण तुझे थोरपण आमी वळखून घेता आणि तुझे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवण्या काल तुझ्या मोगांशी येवन सस्नाची सोडवण सोडूंक आमकां फोव कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या दैवाक दिन वासुया. वयश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दै जेसू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचे शिकोवन आमची गिणयान वस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी
उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाच उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून केन्नी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परीच्या वंजतच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, ताका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. उत्साहाने पुनर्जीवन होण्यावरती तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोद्दारा आमची चळवळ कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो मुनो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां जैश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माया संगती भाग्यवंतीचो पती भाग्यवंत धर्मदूता आंतोन आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेसून शिकयलेलें बोवापूर बायेचे मागणें आमच्या बापाचे. हे मागणें आमी म्हणटा आसतना खालतेपणान आमची काळसां मनां देवा थंय आमी उबारुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेशिड्यांतले, तेंते सवांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कांय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या षडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सदय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदां काल तुमची सौवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुमया तुमचे पितृदेवची म्हाका कवना, तुमच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजा ओढत्रेगा लागून असा तुझे हस्ते तारलेल्या आमची हस्ते गेल्या जेजू तुका सेमच्या काळजा ओढत्रेगा लागून असा तुमची जबाब अर्गां तुका जेजुरया अर्गां तुका जेसूरया आमचो कोरो इसरल्या अर्गां तुका जेसूरया कश्टा वेळार आमचे मागणे आयकल्या अर्गां तुका जेसूरया सर्गींचो संतोष फावो केल्या अर्गां तुका जेसूरया सर्व लागीं बरो संबंध व्हरूंक कृपा दिल्या अर्गां तुका जेसूरया बरे परिसर दिल्या अर्गां तुका जेसूरया वावरतान मागणे करची सकत दिल्या अर्गां तुका जेसूरया कश्टा वेळार सांत आंतोनीची मजत फावो केल्या अर्गां तुका जेसूरया प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या घरसांक पावोवंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी एक गटीपर बसया सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज 4थ्या दिसाचे भक्तीपण आमी आदारता आज मनादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा जेप्पो सान जोजे फिरगेजेचे विगार आनी मिसाचें बलिदान भेटोवन बोवा पुरबायन देवाचें उतर अर्थ विबारून आमकां सांगला असो आमी उपकार बावडटा आमच्या वाराड्यांत ते सर क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकां पासत प्रत्येक रितीचो वावर ते करीत आसात ह्या पासत तांचो उपकार आमी बावडटा आज मिसा वेळार गायन केलां सान जुजे फिरगेजेचें कोयरिस्त आनी मुखेलपण घेतलां शर्ली आनी प्रकाश पंटेरो हांचो आमी उपकार बावडटा सांगात देवस्तुतेंत वांटो घेतल्यांचोय आमी उपकार बावडटा आज नांव नाका म्हणून एक भक्तिकान स्वीट्स दान दिल्यात ह्या भक्तिकाचो आमी उपकार बावडटा हेर एका मंगळारा बरीस फाल्यां सकाळीं 8:15 8:15 हांगासर मीस आसा तशेंच आस्त्र्यांत 10:30 वरार तेर्स आनी आराधन आनी मीस आसतले उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे शोभे आसो तुझाई सवे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वडुकार जेजूचे नावे आसऱ्या केल्या सांत आंतोनी मोठ्या भक्ता देव नावे
मांद्यांक बांद्यांक पेयांक अवतार कितें सांग्यांक दाखोवन दितात जाना व्हडा घुस्पून काडटात सांत आंतोनीन केल्लें बरेपण दोगांक पिडा गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत 4 जाणांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत दोगांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या पासत एकल्याच्या मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर दोगांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत दोगांक अनवरांतलें राखिल्ल्या पासत एकल्याचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर आनी 10 जाणांनी प्रत्येक तेसमा उपकार बावडचीं बरोवन घाल्लीं आसात मागणी तेसमा हे परी आसात 19 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक वायट सवयेतान सुटका मेळोवंक 12 जाणांक भुरग्याचे देणे मेळोवंक 20 जाणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याक काम कायम जावंक 25 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 7 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक 4 जाणांक रीण पाटी मेळोवंक एकल्याक सजाराते बरो संबंद आसा जावंक 5 जाणांच्यो कोर्टींतल्यो केजी इत्यार्थ जावंक 12 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक त्यागांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 15 जाणांची पिडा शिडा गूण जावंक त्यागांक नवें घर बांदूंक आदार मेळोवंक दोगांक आमाल पियोवणे तावन सुटका मेळोवंक 8 जाणांचे बिझनेस वेवहार बरो जावंक 4 जाणांच्या घरांत समाधान मेळोवंक एकल्याचो फुडार बरो जावंक 7 जाणांचें घर जागो मेळोवंक दोगांक अनवरांतलें राखोवंक 6 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक त्यागांचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक त्यागांनी चिंतलें काम बऱ्या रितीन जावंक त्यागांच्या मतीक समाधान मेळोवंक 5 जाणांक विजा मेळोवंक एकल्याचे भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळोवंक 5 जाणांचे घराचे रगळे तिरसूंक त्यागांक सांबाळांत भरती मेळोवंक 5 जाणांनी शिकल्ले मोतींत उरोवंक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक 4 जाणांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक त्यागांक घर काम करूंक घराचें काम बऱ्या रितीन पंताक पावोवंक त्यागांचें पॉयन बऱ्या रितीन जावंक 5 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक दोगांक मेडिकल रिपोर्ट मेळोवंक एकल्याक न्हीद पडोवंक एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक दोगां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक त्यागांचें काजार बऱ्या रितीन जावंक दोगांची शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्याचे ऑपरेशनाचे गाय गूण जावंक त्यागांक कामाची भद्रते मेळोवंक दोगांक फ्लॅट विकून वसोवंक दोगांची पाटीची दूख गूण जावंक 10 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याक देवबिरांतेन वाडोवंक दोगांक दिसपडटो ग्रास मेळोवंक दोगांचो ताप सुटोवंक 5 जाणांचें कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक 4 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगांक लोन मेळोवंक एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक त्यागांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक एकल्याक ICU तावन गूण जावन भायर येवंक दोगांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 8 जाणांच्यो गांठीची दूख गूण जावंक 6 जाणांची एलर्जी गूण जावंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक दोगांक डिप्रेशन तावन भायर येवंक एकल्याचो राग उणो जावंक एकल्याक बाकी आशिल्लो सांबाळ मेळोवंक 2 कुटुंबांत शेळ कोंकली ताप गूण जावंक एकल्याची किडनी समस्ये परिहार जावंक 28 जाणांनी प्रत्येक तसवां बरोवन घाल्लीं आसात तशेंच आमचीं तसवां बरोवन घाली नातलीं ती आतां सांताच्या पांयां मळी दवरून आमी मागया वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां दमसार सोर तोराची वशाची पिडा
पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिपात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दोरयो थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांखली तुटोन पडटात, तोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, मोने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राहाच्या पयस जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय. सोर पातयेन तुजेर दवर, तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता, तें सोर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान. आनंद भरीत सांता आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणाकाल जल्मोन 5 वर्सां प्रायर्स तुजें आमकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या पोटान पत्रार कुरीस रंबोवन देंवसाराक तुवें धांवडयलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगेवन मायेचें आनी गटाय बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर व्हडपण, ग्रेस्काय आनी दादोसकाय तिरस्कार कर. सांता गोस्तिनीच्या वटदीन तूं रिगलोय. सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सांप्रास्काच्या वटदीन तूं रिगलोय. हे सांता प्राजिताचो आनी दंडोणेचो मोग आमकां जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता तुजी जाणटीकाय आनी शांतीपण देवानस परगटीसर व्हड नेणटुवायेन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय. नेणटुवायचो व्हड शेगूण आदारूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता आपलें उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंसून काण बासांचे देणे आनी आजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून तसो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ल्या वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं फावो जालोय. व्हडा मोगान आनी त्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता पवित्र युकारिस्ताक एका मनजती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारान सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें. जिव्या बाबार्थान पवित्र युकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकून इन्कार केल्ल्या वेळार देवा लागीं आपोवन तुवें सरमाव सांगलोय. मानान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता निराप्रतीच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्टाक मान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथा बीन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोदले. सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगुशीचें जेजू. आनंद भरीत सांता पदवा शहरान सरमाव सांगून आसतनास आजापांनी लिस्बनान पावोवन
तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अपमान केल्ल्यांक बगसूंक आनी दुस्मानाचे पासत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मुरये कृपेन बरुद्रे समो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जेगुसीचे जेजू. आनंद बरीत सांता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें. सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मुरये कृपेन बरुद्रे समो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जेगुसीचे जेजू. आनंद बरीत सांता तुज्या तारोका परी सगळे तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय. निमाणो उस्वास सोडटाना तुवें पळयले बरीस आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. नमान मुरये कृपेन बरुद्रे समो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जेगुसीचे जेजू. आनंद बरीत सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें आसाऱ्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू कडचे मरये मारिपात म्हाका जोड दी. नमान मुरये कृपेन बरुद्रे समो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जेगुसीचे जेजू. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरुद्रे समो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल जेगुसीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक रेलिकेचो आशिर्वाद. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. प्रार्थुया सर्पद्वेदरा आनी सदां जिवोमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोर आनवारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफा.
आदार दिता वागयांका ख्रिस्ताच्या मोगात वागलो आम्ही दैनिक क्षेत्रात आजच्या पांच्या सांतांतोनी मुर्तो तू आत्मिक ज्ञानी म्हाका आमी भक्ती पोनी आकुंती दैनिक समजोनी मोलाड पुता सोवे आमकां होई आशीर्वादी आमकां Santo Doni Bapa, Maging susucik kruyan na amca dewa amca Guzman Bapa Puta Chani Poitras Mercenavi. Amen.